नमस्कार, येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मरेला वेल्या गोंयकार तारवटींक हाडपाची प्रक्रिया सुरू। मुंबय कोविड टेस्टिंग जालें। 2 दिसांनी रिपोर्ट। 3 क्रूज लायनीर तारवटींचे जॉब सेफ्टी घर मंत्रालयाची SOP। कर्नाटकांतल्यान गोंयांत मालाच्या ट्रकांनी घुसता घाटावेलो लोक। मेडिकल टिमींच्या दोळ्या मुखार क्लिनर हेल्पराच्या नांवान दर एकल्याची घुसखोरी। झोपडपट्ट्यांनी रान मेकळें। गोंयची अर्थवेवस्था जाग्यार हाडूंक मायनिंग बेगीन चालीक लायात। केंद्राकडच्यान मायनिंग कायद्यात दुरुस्ती करून लिजान 2037 मेरेन चालीक लावची। राज्यपालाची सरकाराक सुचोवणी। दक्षिण गोंयची ऑस्पिसियोंतली एकमेव ब्लड बँक सुकता। सरकारी हेर हॉस्पिटलांचेर संकट। कोरोना लॉकडावनात रक्तदान शिबिरां रद्द। रक्तदानाक फुडें सरचे ब्लड बँकेचो उलो। लॉकडावन सदळ। सोशल डिस्टन्सिंग खुट्याळ्याक। वता वता थंय घश्टून खरेदी। 2 व्हिलरींचेर डबल सीट। कोणाक तालाव कोणाक बावटो। SGPDA मार्केट बंद करपाची पाळी। मरेला डिस्कवरी क्रुजावेल्यान गोंयकार तारवटींक परत हाडपाची प्रक्रिया सुरू। कर्णिका क्रूज एंकर केल्या। आंग्रिया धक्याक लागल्या। मुख्यमंत्री सावंतान ट्वीट केलें। मरेला वेल्या तारवटींची मुंबय कोविड टेस्ट करून तांकां हॉटेलांत क्वॉरंटायन केले। रिपोर्ट 2 दिसांत उपरांत फुडलें। मजगतीं तारवटींचे जॉब सेफ्टीचे नजरेन घर मंत्रालयान सायन ऑन सायन ऑफा खातीर SOP जारी केल्या। मरेला डिस्कवरी क्रुजा वेल्यान गोंयकार तारवटींक परत हाडपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या। ह्या तारवटींची कोविड टेस्ट घेतल्या। ताचो रिपोर्ट 2 दिसांत येवपाचो। सरकारान त्या तारवटींक रोखडेच परत गोंयांत हाडचे म्हूण मागणी। This order is specially taken because he is a seafarer. Seamen are working on the ship. The condition is different, not like the land. So I would request and I would strongly disagree that the government should not wait for lockdown period, because then the lockdown period will be extended. So that doesn't mean the Indians will stay abroad for 3 months. Now they already 2 months. From 8th of March they have been waiting. So I think we should not wait for the lockdown period, which is 3rd of May. Immediately the central government should have the similar order to allow charter flights only. मजगतीं सकाळीच क्रू मेंबरांनी गोंयच्या तारवटींक सेंड ऑफ दिलो। तारवटींनी तांचे फामिलीन तारवटीच्या संघटनेन लोकांनी प्रेशर घालो म्हूण सगळे जाग्यार पडूंक लागला म्हूण गोवा फॉरवर्ड म्हणटा। That this solely happened because of the pressure on the state and the central government. Not as much of political pressure, but moral pressure brought on by the seafarers, their families, and by the Goan Seamen Association of India, NGOs and citizens supporting the cause of the seafarers. पयलींच आमी सांगूंक सोदता की सेंट्रल आनी स्टेट गव्हर्मेंटाचेर राजकीय प्रेशर न्ही, पूण एक नैतीक प्रेशर, मोरल प्रेशर हाडलो गोवा सीमेन असोसिएशन ऑफ इंडिया, NGOनी आनीक नागरिकांनी, आनी ताजे खातीर सरकारान हो स्टेप घेतलो। मरेला डिस्कवरी वेल्या तारवटींक परत हाडपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या। कर्णिका क्रूज एंकर केल्या। आंग्रिया धक्याक लागल्या। केंद्राच्या नेमा प्रमाण सगळ्यांक हाडटले म्हूण मुख्यमंत्र्यांनी ट्वीट केला। मजगतीं घर मंत्रालयान भारतीय तारवटींचे जॉब सेफ्टीक सायन ऑन सायन ऑफा खातीर SOP जारी केल्या। लाखों भारतीय मर्चेंट शिपिंग वेसल्स पर काम करते हैं। ऐसा देखने में आ रहा है कि भारतीय सीफेयरर्स लॉकडाउन की वजह से जहाज़ों पर स्ट्रैंडेड हैं या जहाज़ों पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये चिंता भी है कि अन्य देशों के सीफेयरर्स ऐसे जहाज़ों पर भारतीय सीफेयरर्स की जगह ले सकते हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने उनके साइन ऑन और साइन ऑफ के लिए 21 अप्रैल को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है।
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कर्नाटकांतल्या म्हालाच्या ट्रकांनी गोंयांत घुसता घाटावेलो लोक मेडिकल टिमींच्या दोळ्या मुखार ट्रकाचो क्लिनर म्हूण चेकपोस्टार चेकिंग करून घेवन एकलो सांकवाळे पावलो. थंयचे लोक सादूर ताका धरलो, चिखले सीएचसीत धाडलो. थंय खंय ताका 14 दिसांनी येवंक सांगलो. क्वॉरंटायन स्टॅम्प ना, कांय ना, भोंग मेकळो. सांकवाळे 15 दिसांत असल्यो 3 केशी. वास्को ड्रायव्हर हिलार कॉटेजीत भायल्यांक हाडून दवरले म्हूण बोवाळ. कर्नाटकांतल्यान ट्रकाचो क्लिनर म्हूण हो घाटावेल्यान आयलो. मोले चेकपोस्टार मेडिकल टिमीन ताचें चेकिंग करून ताका सोडलोय बी. सांकवाळे रावंक आयिल्ले कडेन सादूर लोकांनी ताका धरलो. चिखले हॉस्पिटलांत ताका चेकिंगाक धाडलो. ताका खंय तांणी 14 दिसांनी आपयलो. क्वॉरंटायन स्टॅम्प ना, काय ना, गोंयभर भोंग ताका रान मेकळे. अरे किधर से आया तो? कर्नाटक से आया. कभी पहुंचा गोवा में? कल. कैसा आया तो? कल शाम को ट्रक में आया तो. आगे बैठ के पीछे? आगे बैठ गया. सिलेंडर पर? कंडक्टर पे. चेक पोस्ट पे अड़ाया नहीं? चेक पोस्ट पे रुका है, कंडक्टर है बोला. पास भी कुछ निकाला था? पास लाइसेंस चेक किया, छोड़ा. पास नहीं था? कुछ भी ना सर. इधर आया, सब लोग पब्लिक लोग बोलने लगा कोरोना लेके आया, कोरोना लेके आया. इधर टेस्ट करने के लिए गया हॉस्पिटल. टेस्ट करके आया. हॉस्पिटल क्या बोला? हॉस्पिटल में 14 दिन बाद फिर से आके दिखा के जाओ बोला. कोई स्टैम्प पे मरा हॉस्पिटल? टाइम नहीं मरा. ने क्या तुमको कुछ चेक भी किया, सैंपल लिया कुछ? कुछ भी नहीं पूछा मेरे को. ऐसा था ट्रक में आया बोला. ये 14 दिन बाद फिर रिटर्न आके दिखा के जा बोला. सिर्फ लाइसेंस चेक किया, हमको चेक किया, फिर सैनिटाइजर मार के भी भेजा हाथ पे. लाइसेंस का नंबर लिखा, सब लिख के. कंडक्टर बोल के आया. पास नहीं बनाया? कौन सा पास? तुमको अंदर आने के लिए? अंदर आने के लिए नहीं बनाया. कंडक्टर के लिए किधर अंदर आने के लिए बनाएगा. चेकपोस्टावेल्यान चोरया घुसतल्यांची सांकवाळे झोपडपट्टी धारावी जायत म्हणून लोकांक भंय. हे जे येता लोक ते कशे येता हे मेन मुद्दो आसा. आयकलां की थोडे दोंगरा वयल्यान चलोन येता, बॉर्डरी वयल्यान बॉर्डर क्रॉस करता आनी ते गोंया भितर सरता. आनी गोंया भितर सरून आयज ही झोपडपट्टी ही दुसरी धारावी जावं नाका म्हणून आमची भुरगीं जी आहा हांगसरले ते अलर्ट आसा. आनी जो कोण नवो दिसता इमिजिएटली ते पुलिसाक इन्फॉर्म करता आनी पुलीस ही कारवाई करता. फाटल्या 15 दिसांत असल्यो 3 केशी लोकांनी धरल्यात. 3 लोकांनी पुलिसा कडेन दिल्यात. नाकाबंदी धड ना जाल्यार लोकांनी कितलो तेंप किल्लो लढोवपाचो? अभी उसमें क्या हो गया मालूम है कि अभी 15-20 दिन में हम लोग अभी 3 लोग को डिटेक्ट किया. पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, फ़ोन करके बोला कि बाबा देखो ऐसा ऐसा लोग आए हैं करके. और वो लोग छुप के बैठा है. किधर से है? कर्नाटक से. जो भी अभी डिटेक्ट हुआ है वो कर्नाटक का है ये केसेस. तो तीनों लोग को हम लोग पुलिस को बोला बाबा ये ऐसा ऐसा है, इन लोग के ऊपर जाके आप उनको बोलो. जब पुलिस जाके धमकी देने में ये लोग क्या करता मालूम है, इधर चिकालिम कॉटेज हॉस्पिटल में जाता है, स्टैम्प मार के आता है. स्टैम्प मार के आके बाद में वो लोग घर पे बैठ रहा है. और थोड़ा लोग क्या मालूम है घूम रहा है बिंदास. वो लोग क्या बोलता है मालूम है, क्या नहीं रहे वो लोग अभी दूसरा को भी वेलकम करने के लिए. अभी इधर कर्नाटक में ये आया, आने के बाद वो दूसरा को फ़ोन करता है जो कर्नाटक में लोग है, कुछ नहीं यार पुलिस आके बोल रहा है जाके तुम स्टैम्प मार के आओ, घर में बैठो करके, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ करके बोल रहा है. मजगती रेल्वेचे मालगाडयेंतल्यान 7 जाण भायल्यान आयले म्हूण वास्को ड्रायव्हर हिलाचेर बोवाळ. आम्ही तांकां विचारलें खंयच्यान येयले काय म्हणून. म्हटल्यार म्हणपा लागले एकट्या हुबळीच्यान येयला आनी केसर लागच्यान. आमी विचारले ताका खंयच्यान येयला काय म्हणपा ते तशें म्हणपा लागले. तो म्हणपा लागलो ना हांगाचेर ना आमी खाली करता म्हणपा लागले. तशें म्हणटकीर आमी विचारले तुमी कशे येयले खंयच्या गाडयेन. ते म्हणपा गुडसान येयला म्हणपा लागले. खलीद आया था, 2 लोगों को गाड़ी पे लेकर आया था, अंदर छोड़ के फिर गया, फिर आया था, फिर धीरे धीरे 4-5 लोग आए, बाद में 6-7 लोग हो गए. वो फिर हम लोग एक आदमी को पूछा तुम किधर से आया? हुबली से आया बोला. वो हुबली से आने में उधर जाके बैठा हो एक ही आदमी. फिर 2-3 लोग फिर बाहर आए, उसको पूछा किधर से आया. वो लोग बोलने लगे केसरलग से आया. 3 लोग 4 लोग अलग अलग बात कर रहे. एक पणजी से आया बोल रहे, एक केसरलग से आया, एक हुबली से आया पण सांगले. तर तो सांगलो मालगाडी राहिलो आपण म्हणून सांगले. रेल्वेचो एक कर्मचारी सांगतात ते रेल्वेचेच कामगार. ऐसा किधर से बाहर से आया क्या बोल के ऐसा चिल्लाने लगने में उनको जाओ बाबा बोल के भेज दिया. फिर एम्प्लॉय थे, हमारे एम्प्लॉय थे, इधर ही लोकल ही थे. और तो बाकी का लोग कोई था उसके साथ में? वो 2 फ्रेंड्स थे, वो इधर के लोकलिस्ट थे. वो रेल्वे अधिकारी म्हणटा भायल्यान कोण प्रवास करता आसत जाल्यार लक्ष दवरात म्हणून सांगला. कोई नहीं आता एक्सेप्ट आवर स्टाफ मेंबर्स, दैट टू अलॉन्ग विद सम पर्टिकुलर लेटर्स एंड ऑल. इफ एनी अदर पैसेंजर्स are coming, both drivers and guards we have already strictly given warning. If it is there they will inform, and even GRP and RPF both are on jobs. गोंयच्यो बॉर्डरी सील म्हणून सरकार सुशेगाद. पुलीस खंय शिमेवेल्यान यो वच करतल्यांच्यो ताच्या ठाव ठिकाणाचो रिकॉर्ड दवरतात.
मात आयिल्लो मनीस आयिल्ले गाडयेन परत वचना जाल्यार पुलिसांक कळना। मात चोरया घुसपी रानां जंगलांतल्यान दर्या न्हंयतल्यान ट्रक टेम्पोतल्यान घुसून मेकळे। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। अर्थव्यवस्था जाग्यार हाडूंक मायनिंग बेगीन सुरू करचें पडटलें। केंद्रा कडेन हो विशय फाटल्यान लागून तडीक लायात। मायनिंग कायदो दुरुस्ती करून लिजां 2037 मेरेन चालीक लायात। राज्यपाल सत्यपाल मलिकाची मुख्यमंत्री आनी मुखेल सचिवाक सुचोवणी। तो काल दोगांकूय राजभवनाचेर मेळ्ळो। शेती बागायती लागवडीचो विस्तार तशेंच सरकारान नाका त्या गजालींवेली खर्च कपात करपाची राज्यपालाची सुचोवणी। आताच्या घडीक मायनिंगचो एक्सपोर्ट जावप हो राज्याच्या नुसार आनी देशाच्याय बी फायद्याचो आसा। जेणे करून फॉरेन करन्सी ही देशाक मेळूं शकता। पूण म्हाका दिसता पण काही सुप्रीम कोर्टाची बंधनां असल्या कारणान फुल फ्लेज मायनिंग आमी सुरू करूंक शकचे ना। बट एट प्रेझेंट स्टेटीच्या आमी म्हणटा की आवाक्यात जे आसा स्टेटी कडेन जी परमिशन दिवप शक्य आसा तितके सगळे आमी करपाक सुरू केला। हाज्या व्यतिरिक्त अजूनय बी ज्यो गजाली स्टेटीच्या पावरींत आसा त्यो सगळ्यो गजाली केल्यो वयतल्यो। आनी खरें म्हणजे सुप्रीम कोर्टात आमची 22 तारीख आशिल्ली, आयजूच डेट जावपाक जाय आशिल्ली, बट ती डेट जावंक शकूंक ना। परत केन्ना तरी हेजी जेन्ना डेट जातली रिवायव जातले तेन्ना हो विशय व्यवस्थीत रित्या, कारण हेजी कडेन म्हाजें डिस्कशन जालां, व्यवस्थीत रित्या मांडटले आमी। सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन परत एकदा ह्या विशयाचेर इन सकोलान डिस्कशन जातलें, कारण ओन्ली द मायनिंग जो सेक्टर आसा आमकां मोठ्या प्रमाणात आतांच्या घडीक तरी रेव्हेन्यू दिवंक शकता आनी तें सुरू जावप हें गरजेचें आसा। दक्षिण गोंयची ऑस्पिसियोतली एकमेव ब्लड बँक सुकता। कोरोना लॉकडावनात सगळी ब्लड डोनेशन शिबिरां रद्द। हे ब्लड बँकेचेर हॉस्पिसियो आनी बाकीची सरकारी हॉस्पिटलां धरून दक्षिण गोंयची 40 खाजगी हॉस्पिटलां निंबून आसात। सध्या रगत नाशिल्ल्यान परिस्थिती बरीच गंभीर म्हूण ब्लड बँकेचो मुखेलीच सांगता। लोकांनी रक्तदानाक फुडें सरचें, ब्लड बँकेचो उलो। We are trying, people are coming forward, we have some walking donors, but also at the same time we are getting a lot of requests from private hospital and our hospital. Because Hospicio Hospital is the only blood bank in the south, so it caters to around 36 to 40 private hospitals besides government hospitals. So right now it's like a real critical situation where we are having almost zero position for most of them. Blood groups. All our camps with regards to blood donation have to be cancelled. As a result of which, blood banks all over Goa are facing an acute shortage of blood. कोरोनाचे भयान आनी भायर वचपाक घाल्ले निर्बंधांक लागूनय ब्लड डोनेशन कॅम्प फाटले 2-1 म्हयने बंदूच पडल्यात। रगत दिवपी भायर सरनात। मात कोण रगत दिवंक तयार आसत अशांक ट्रान्झिट पास दिवपाची व्यवस्था खंय सरकारी दोतर करपाक शकतात। And I also appeal to all who want to donate, please come to the blood bank. In case you require a pass, transit pass, we are ready to give you a transit pass. काय सामाजिक वावुरप्यांचे लोकांनी रगत दिवचे म्हूण यत्न चल्ल्यात। आतां पळोवपाक गेले जाल्यार सारके कंप्लिटली ऑस्पिशियल ड्राय आहा, एक खंयचोच ग्रुपांतले ब्लड ना। सो हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता, ते कोण जाता जाल्यार तुमी भियेनाका, कोविड-19 जावची ना। सो हेजेर तुमी मुखार सरून लोकांक जे गरज आहा, आज पळोवपाक गेल्यार कितले लोकांक गरज आहा रक्ताची। सो हांव तुमचे कडेन मागता सगळ्यां कडेन, जाता जाल्यार जे कोण डोनेट करताले आनी तेंच्यांनी डोनेट परतून येवन दिवचे। प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील। आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया। लॉकडावन सदळ जालो तसो लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंग सापूच खुट्याळ्याक लायले। पुलिसांचे मर्जी प्रमाण कोण सुट्टा कोण आडकता। धंदो बंद म्हूण नुस्तेकार पिडपाक लागिल्ल्यान तांचे विनवणेचेर SGPDA मार्केट उक्तें केलें। मात थंयूच खंयच्या नुस्तेकारांची गर्दी निमणे मार्केटूच बंद करपाची परिस्थिती। सोशल डिस्टन्सिंग सगळ्यांक कळटा पूण वळना। सोशल डिस्टन्सिंगाचे वचत थंय 12 वाजल्यात। गोंय ग्रीन झोनात म्हूण जो तो सुशेगाद। पसरे भाजयेच्या गाड्यांचेर घोष्टून खरेदी। काजू विकूंक गेल्यारूय बागायतदारांचे चित्र तेंच। पुलिसेन पब्लीक वॉच काडून लोक स्कुटरीचेर बिंदास डबल सीट। पुलिसांचो हेल्मेट नाशिल्ल्यांक डबल सीटवाल्यांक तालाव। पुलिसांचे मर्जी प्रमाण कोण आडकता कोण सुट्टा। जीप घेवन रावंडाक वतल्या पुलिसांचे सोशल डिस्टन्सिंगाचे 12। तांकां 4 व्हिलरांनी फुडल्या फाटल्या सिटांचे डिस्टन्सिंग लागना। हे पुलीस पळया 2 जाण आसतना पसून ट्रॅफिक पुलीस हेल्मेटाक तालाव मारतात।
सोशल डिस्टन्साक तांकां कांय हें करना, तांकां तालां बिलां मारनात, हेल्मेटां तालां मारता, बाबा हेल्मेट आसा काय ना, हें चुकीचें आसा. मोटरसायकलीचेर एकट्याकच अलाउड करात. सिंगल सीट गाडी चलोवपाची, मागीर 4 व्हिलरां भितर एक फुडें एक फाटीं बसपाचें, ही मर्यादा दिल्ली. त्या निमित्तान लोक आतां मार्केटां भितर देंवले आसात आनी मार्केटां अशी गर्दी जाली आसा, लोक सामान व्हरपा हें व्हरपा मार्केट फूल फ्लॅश मार्केट चालू जाला. म्हळ्यार शॉप्स उगडी ना, थोडी शॉप्स उगडी आसा, पूण मार्केटां व्हेहिकल्स चड मोठ्या प्रमाणान उगडी जाल्ली आसात. जे ट्रॅफिक सेल जे हांगा कुडचड्यार आसात ते सद्याक फायनी मारपा लागल्यात. ते फायनी कोणाक मारतात, ते हेल्मेट घालून जाल्यार फायनी मारतात, पूण जे डबल सीट भोंवतात, जे सीएमान जे इश्यू एक नोटिफिकेशन काडला डबल सीट भोंवूं जायना, तशेंच एकटो फुडें एकटो फाटल्या 4 व्हिलराचेर बसपाचें हें करपा लागल्यात. तेजी मर्यादा गेली ना, ते फकत मारतात ते हेल्मेटा फायन मारतात. नुस्तेकारांनी बोवाळ मारूंक सुरू केल्ल्यान एचजीपीडीए नुस्तें मार्केट उक्तें केलें खरें, थंय नुस्तेकारांच्योच भिट्ट्यो ना थंयच्यान नुस्तेकार हाजीर. सोशल डिस्टन्सिंगाच्या मार्केटांत 12, निमाणें एचजीपीडीए मार्केटूच बंद. आतां आमी कितें म्हणटा, आमकां थोडो टायम दिया म्हळ्यार बाजारांत दिया भितर सिस्टम सांबाळ्या हितून पुलीस दवरिना आमी आतां 5 आनी स्टॉल 5 आनी एक हितून 5 हितून आमी तीग जावन बसताय, ते भाशेन दिया आमकां. कोण येयली आनी बसयली आनी थोडी बसून सोशल डिस्टन्स सांबाळून तर नुस्तें हिंगताय तें मातशें चोवपाक हें करून टॉलरेट करूं जातालें, पूण हिंग चोयलें जाल्यार सारकें मॅस जालें, लोक लूट करूंक लागलो आनी ताका लागून आमी मागीर MSनी आमी डिसिजन घेयलें आमी बंद करया म्हणून. आनी फीश मार्केट तर ओपन केली, दुसऱ्या फावटी वेजिटेबल वेंडर्स येयले ते म्हणटा तें ओपन कर, मागीर फ्रूट वेंडर्स येयले ते म्हणटा तें मार्केट ओपन कर, मागीर बीफ स्टॉल ओनर्स येयले, मागीर चिकन स्टॉल ओनर्स येयले, सगळे येयले, सगळे ओपन कर म्हणटाय. हें आयज आमगेले 3 मे ते दीस देखून लॉकडावन आहा, ते दीस देखून आमी चोयताय कितें जाता तें. वास्को परिस्थिती कितें वेगळी ना. लॉकडावन सदर तशी नॉन एसेन्शियल सामान सेवेची दुकानां ल्हव पुलीस पालिकेचो अदमास घेवन उक्ती. कोण विचारूंक येना तो मेरेन धंदो. सध्या वास्को मार्केट पयस जाल्यार अशें दिसता की मार्केट आख्खें ओपन जालें, लॉकडावन सोंपलेल्या भशेन दिसता. सीएमान थोड्यो गोश्टी उगडूंक लायल्ल्यो, थोड्यो बंद करपाक लायल्ल्यो, हें म्हाका दिसता लोकांनी समजोंक ना, मिसअंडरस्टँड जाल्या ते. सो हांव मागता हे जे कोणाक परमिशन नासलेले तेंच्यांनी दुकानां ओपन केल्या तेंच्यांनी बंद करची. खबर आहा आमकां सगल्यांकूच त्रास चाललेले आहा ह्या कोविड-19 लागून. आनी दुसरें म्हटल्यार सोशल डिस्टन्सिंग आतां ते मेंटेन कोणूच करना. म्हाका दिसता सोशल डिस्टन्स मेंटेन करिना लोक. म्हाका कळना मॅसेज कशी गेल्या ती लोकां कडेन की लोक मिसअंडरस्टँड जाल्या, मिसगायड जाले आसतले की सीएमान सांगला की वयल्यान गायडलायन्स येयला की इमर्जन्सी म्हटल्यार इवन हार्डवेअर जावंक आसा जाल्यार तेका कन्स्ट्रक्शन कोण करता इवन प्री मनसून स्टार्ट जाला, मनसून येवपाचो, जे इमर्जन्सी कामां आहा ती तेणी करून घेवपाची. पूण लोकांक कळना, लोक आजून सिरियस ना. आमी हे दुयेंस आहा तेका ग्रांटेड घेवपाक जायना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हॉर्टिकल्चराची फटीची परवानगी घेवन मायज रेटीन गोंयांत भाजी विकपी बेळगांवच्या दोगांक धरले. खुद्द हॉर्टिकल्चराचो अध्यक्ष प्रवीण झाटयेच्या मया मतदारसंघात दोगूय हे कर्म करताले. उपसरपंचान दुबावाचेर तांकां धरले. प्रकरण पुलिसां कडेन असल्यांक लागून हॉर्टिकल्चराची नाकाती बदनामी जाता म्हूण प्रवीणाचो खुलासो. तेंच्यांनी म्हाका दिसता तेंच्या MDक फोन केलो आनी म्हाजो नंबर MDक दिलो. MDन म्हाका फोन केलो आनी हांवें तांकां फोटो मारले आनी MDक हे सगळे गाडयेचो नंबर मागीर ते परमिशन हे सगळे तांकां धाडले. आनी तेच्या नंतर ते कळोन चुकलें की हे फर्जरी करून हे तेंच्यांनी परमिशन ताका चिटकयलें आहा. आतां ते गोवा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत ह्या हेची तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर बिच्युअली कंप्लेंट रजिस्टर केल्ली आसा. आमच्या परमिटाक जो पळय व्हेहिकल नंबर आसलो तो खाडाकूड करून तेणी दुसरी नंबर ॲड केल्लो आनी तेजी झेरॉक्स कॉपी काडली आनी तो इलिगल बिजनेस करतालो. आनी म्हाका दिसता ती रेटूय बी कांय कंट्रोलांक नासली. म्हाका की हॉर्टिकल्चरची पास जो आसता की ते नंबर फॉट केला आनी ते दोगांय एक्यूज आहा, तो ड्रायव्हर आनी तो ऑक्युपंट आहा. सो तेजेर आमी फॉर्जरीची केस रजिस्टर करपाक करता. आनी भाजी विकतालो तो ड्रायव्हर मोहम्मद चिकोटी बेळगावी, हय बनर बाळगी रोड. आनी दुसरो आसलो तो हुसेन बशीर बामानी. हॉर्टिकल्चराची भाजी हाडपी गाड्यांक तसो पास दिवंक जाय. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन वेवस्था जाग्यार घालता म्हूण हॉर्टिकल्चराचो चेअरमॅन आमदार आतां सांगता. हांवें सांगलें पुलिसाक की तांकां अरेस्ट करात. दुसरे दिसा MDक सांगलें वचून फॉर्मली कंप्लेंट केली. ना कितें जातात काय म्हळ्यार अशे कितल्योश्योच गाडयो
बाजूच्या स्टेटींतल्यान येतात आनी ते अशे विकतात हॉर्टिकल्चरच्या नांवा सकयल आनी मागीर लोक कंप्लेंट करतात की हॉर्टिकल्चर खूब हाय प्रायसान विकता. फुडें हांव ऑनरेबल CMा कडेन मागता की तांणी हाजेर लक्ष दिवचें आनी म्हज्या कोतान हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनचे तांकां प्रत्येकाक सर्टिफिकेट आसूंक जाय टू कम इन टू गोवा अशें तांचे एक रूल करूंक जाय जेणे करून हांगा जे कितें सप्लाय जाता ऑफ ऑल कायंड्स ऑफ फ्रुट्स आनी व्हेजिटेबल्स दॅट विल बी अंडर कंट्रोल एज वेल एज द प्रायसीस विल बी अंडर कंट्रोल. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत आनी तुळशीदास च्यारी. हायवे, अंडरग्राउंड केबल, पावर, गॅस लायनी घालपी कॉन्ट्रॅक्टरांनी उदकाच्यो पायपलायनी फोडपाचे प्रकार आत्र्या पयऱ्यान चालूच. हे फावट अस्नोडच्यान पर्वरे वाटेर येवपी उदकाची मेन पायपलायन JCBन करासवाड्यार फोडली. ती जाग्यार घालूंक धांवपळ. मेन पायपलायन फुटिल्ल्यान म्हापशां थिये कामुल्ले कोलवाळे उदक ना. लायन 40 वर्सां आदली. ती जाग्यार घालता म्हणसर नाका शेवट. तेजे तर खांबो घातलो चेंज करूं आतां आमी टेम्पररी करून उदीक सोडटा लोकांक मागीर तेणी आतां हे करूं जाय. आतां ही लायन आतां खंय खंय आतां म्हणजे कोणाक इफेक्ट जाला आतां? ही आगवाद जेली गेला सर, कामुल्ली गेला सर आणि गिरी गेला, म्हापशा टाकी गेला, कोलवाळी बिनानी गेला सर. पायप जवळ 40 वर्साचे पयलींचे असले आणि पायप सारखे कसमारलेले परिस्थितीन असले म्हणून ते पायपाचे काल मोडले आणि त्या खातीर म्हापसाच्या भागान, कुचेले भागान, करासवाड्याच्या भागान ह्या लोकांक उदक ना. तरी आसतना तेंच्यांनी काल एक वॉटर पंप हाडलो आनी रातभर उसोवपाचो उदक काडपाचो प्रयत्न केलो तरी ते जावंक ना. आतां तेंच्यांनी आनी एक वॉटर पंप हाडला. मजगती तुया मुर्मुशा उदकाचो प्रश्न सुटलो. मिडिया रिपोर्टा उपरांत नळाक उदक येवंक लागले. गेली कितलीशीच वर्सां आमकां उदीक तेजो कंटिन्यूस नासलेले. चड टँकर धाडी आसले ते 8-10 दिसांनी. म्हटल्यार लास्ट 2 म्हयन्यांक आमकां सारकेंच उदीक येवपाचे बंद जाल्लेले. परिमल राय हेचे जेन्ना कानार पडलेले आमचे चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवा तेन्ना मायकल डिसुजा यांच्या नेतृत्वान हे सगळे तेणी आमचे प्रश्न जो आसलो तो कायमचो एकदा तेणी सोडयलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुणाय मानशेच्या बानाक खावटे पडून शेतां काबार जाल्ल्यांक तांचे जमनी प्रमाण भरपाय मेळटली. मानशेच्या नुस्त्याचे 12 लाख जमल्यात ताचे वांटे जातले. कुणायचो सरपंच मानशेच्या कमिटीचो अध्यक्ष प्रुडंटा कडेन उलयलो. उदक आटोवन शेतकारांक शेत जमीन मेकळी करपाचो प्लान. बांद जाग्यार घालूंक सुमार 1.25 कोटी पास जाल्ले मात कोफू जावांनी काम जावंक पावलेंच ना. आमचे उदक जाले ते पास जाले. आमी सगळे करून मिटींग घेतली, पास जाले आनी सगळे ठरयलें कितें बाबा एक एमावंट दिवपाचो आनी तो शेतकाऱ्यांक मागीर तो वाटपाचो. म्हणजे लॉस जालो पळय शेतकाऱ्यांक कितें न्हू तो एमावंट तो ते शेतकाऱ्यांक वाटपाचो. तो आतां शेतकाऱ्यांक फक्त 35 जाणां वाटतले ना सगळ्यांक. एकदां शेतांक तें उदक गेलें न्हू ते शेतकाऱ्याक पयशे दिवपा पडटलेच. कशें दितले ते मरे कितें आसता तूं कालत म्हणून आसता एरिये प्रमाणे मरे ते कालत म्हणून मरे तेंच्यांनी पयशे खंयचे दितले? आतां पळय हें केलें न्हू जमल्या पळय न्हू जमल्या पयशे नुस्तें मारून पळय जमले न्हू ते आमी शेअर सगळ्यांक पावयतले. कितले पयशे येतले? जमीन आसते प्रमाणे येतले. अमावंट आमचो 11 लाख सुमार आसा. 12 लाख. पान तो घेता मरे ऑलरेडी 1 कोटी 16 लाखान पास जाल्लो. पण कितें जालें थोडे आमचे शेतकाऱ्यांचे भितर आमचे हें जालें आनी ते हांकां आमचे ते हें नाकारले आमी आनी ते मागीर कोण म्हाका इतलो फूट जाय तितलो फूट जाय अशें उलयले आनी ते लास्ट तो बंद पडलो. आतां दुरुस्त करपाक उरला. आतां दुरुस्त करपाक उरला. कितेंय करात मात शेतकारांक भरपाय दियात म्हणून मागणी. हेजी मामलेदारा कडेन पयलीं आमी पावणे हाडटा. ते पावणेक 30 कितल्यान तुमकां सांगलें 25 शेतकारांक म्हणलें ती तो तुमकां सांगता. ती आमी ऑलरेडी पयलीं हाडली. मागीर आमी ओन करता कित्याक बांदाक पयशे लोकांक मोडपाक मेळना न्हू. मामलेदार कडेन पयशे काडपाक मेळना. आमी ते भितर पावणे करता आनी हें करता पयशे मोडटा बांदा बीन. हे तो सांगता तेच ते फक्त ते कोण कमिटी मारलेले पळय न्हू काण्याक आसा न्हू तितलेच आनी एकच काशिनाथ नायक म्हणून एकटोच आसा. आणि जे तेणेन बूक तुमकां दाखयला तो बूक चेअरमॅना कडेन आसता म्हणजे रामू कडेन आसता आनी तोच हें सगळें करता. आनी तेन्ना तेणेन बरयले पळय न्हू वयर तेच्या उपरांत एक जागो सोडलेलो आनी हेंची सगळ्या शेतकारांची सायन घेतली जेन्ना मामलेदार येयलो तेन्ना आनी तेजेरूच तेणें सकयल मागीर मेन्शन केला. पयलू जेन्ना सायन घेतलेली पळय न्हू तेन्ना हें घेतलें आनी मागीर तेजे सकयल तेणें सगळें बरयलें हें सगळें आपणाचें. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. खबरांक सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटा. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं.
तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.